नमस्कार. प्रुडेंट मिडियाची आयची खाशेली कार्यावळ वर्ल्ड किडनी डे, जाका आमी जागतिक मूत्रपिंड दीस म्हणून मनयतात. ताच्या निमतान लोकां मदीं अवेअरनेस जावची, जागृतकाय निर्माण जावची आनी ह्या दुयेंसा विशींची गैरसमज आसा ते सगळे पयस जावचे, लोकांक बरें आरोग्य मेळचें. ह्या खातीर आमकां अदीक माहिती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर अमोल महालदार, कन्सल्टंट नेफ्रोलॉजिस्ट, म्हणजे किडनीच्या किंवा मूत्रपिंडाच्या दुयेंसांचे तज्ञ डॉक्टर, गोवा मेडिकल कॉलेज तसेच मणिपाल हॉस्पिटल आणि विजन हॉस्पिटल म्हापसा हांगसरले कन्सल्टंट. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. ह्या कार्यावळीन तुमकां आमी येवकार दितात आणि त्याच्या पयलीं एक अतिशय महत्वाची गजाल म्हणजे हो जो जागतिक मूत्रपिंड दीस किंवा वर्ल्ड किडनी डे म्हणून मनयतात तो कित्या खातीर महत्वाचो आणि तो खंयचो दीस हाचे विशीं आमकां मातशें विस्कटावन सांगात डॉक्टर. 2006 सालान पयलेच फावट जे आमचे इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन्स म्हणून आसा ताणें हो दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली आणि तांच्यांनी अशें ठरयल्लें की एक दीस तारीख जावन न्ही म्हटल्यार मार्चाचो जो सेकंड थर्सडे येता वर्साच म्हणजे दुसरो बेरेस्तार त्या दिसा जागतीक किडनी दिवस मनोवपाचो. आतां 9 वर्सां अंदू पुरी जायत आयली आनी अंदू वर्सा 13 मार्चाक बेरेस्तारा दिसा जागतीक किडनी दिवस मनयतले. हाजे मेन हेतू असो आसा की लोकां मदीं अवेरनेस जावचें. अशें न्ही की किडनी फक्त त्या एका दिसाकूच इम्पॉर्टंट आसा. डेफिनेटली किडनी अख्ख्या वर्साक इम्पॉर्टंट आसता आमकां, पण त्या एका दिसाक आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तेजेर खूब फोकस दिवचो आनी जे किडनीचे दुयेंसान त्रस्त जाल्ले पेशंट आसात तांकां कितें नवीन पॉसिबिलिटीज आसा जावं जे लोकांक खबर ना आपल्या किडनीचे दुयेंस आसा तांकां बेगीन कळचें म्हणून लोकां मदीं एक अवेरनेस करपाक लागून हो दीस मनयतात. म्हणजे डॉक्टर म्हाका खूब महत्वाचें आसा, कित्याक तर आमी जेन्ना खुबशे फुडें पळयतात की लोकांक एक म्हणटा की हार्ट अटॅक आयलो, लोक सगळ्यांनी ताजेर एक चर्चा आसता किंवा लोकांचे एक अवेअरनेस आसता की ना आपले फिटनेस आसपाक जाय किंवा आपले कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलान आसपाक जाय किंवा आनी पण तशें किडनीचे तितकेशें अवेअरनेस ना. म्हाका दिसता परहॅप्स ती भुमिका आसूं येता की लोकांचें लक्ष वेधून घेवप. आनी जशें तुमी सांगलां की आजकाल पळोवपाक गेल्यार जगाच्या सगळ्याच भागांनी किडनीचे दुयेंसांचें प्रमाण वाडत आसा आणि ही सुद्धा एक अतिशय म्हणजे गंभीर गजाल आणि ह्या गंभीर गजाली कडेन सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेवपाचो हो एक प्रामाणीक प्रयत्न अशें म्हणून येता. म्हाका सांग डॉक्टर, त्या नदरेन जर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या देशाचो स्टँड म्हणजे किंवा आमच्या चला लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गोवा. गोंयचे जर आमी पळयतले जाल्यार हे जे प्रमाण आसा की किडनीच्या दुयेंसांचें ते बाकीच्या जगातल्या लोकांचे प्रमाण किंवा आमचे प्रमाण तशेंच सेम लेवलार आसा काय आमचे कितें वेगळेपण आसा म्हणजे चड कमी आनी जाल्यार तशें कित्याक? डेफिनेटली सांगपाक गेल्यार गोवा इज अ लिडींग स्टेट इन इंडिया. म्हणजे पळोवंक गेल्यार पर कॅपिटा इन्कम जावं, सोशल इंडायसीस जावं, हेल्थ अवेअरनेस जावं, एज्युकेशन जावं, सेम वे इन किडनी ऑल्सो वी आर अ लिडींग स्टेट. आय सी. सो आमचे जे नंबर्स आसात इट इज फार मोर दॅन द नॅशनल एवरेज. पळोवंक गेल्यार ऑल ओवर द कंट्री वी हॅव क्लोज टू 78 lakh people affected with kidney disease. In Goa alone, we estimate close to 12,000, 14,000 people affected with various stages of kidney disease. I see. आणि येतून दर वर्सा साधारण 300-250 लोकांची भर पडटा जांकां डायलिसीस लागता. किडनी दुयेंस हे 2 प्रकारचे आसता, म्हणजे ताजे 5 स्टेजी आसता. सगळ्यांकूच एक अकस्मात डायलिसीस लागना. इनिशियल स्टेजीन तांकां फक्त थोडेच त्रास जाल्ले आसता, तांकां आमी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, 2, 3 अशें म्हणटा. आनी जेंकां पळय खरेच त्रास सुरवात जाता ते स्टेज 4 आनी 5 आसता. सो स्टेज 1, 2, 3 हाजे प्रमाण गोंयान साधारण 12,000 पीपल इतले आसा. वेरेज स्टेज 5 अलोन इज अकाउंटींग फॉर ऑलमोस्ट 1,000, म्हणजे 1000 भर लोकांक डायलिसीस रिक्वायरींग दुयेंस आसा गोंयांत. अच्छा. सो दॅट इज द इन्सिडन्स. आनी हाजें मेन कारण जावन आसा की आमच्या गोंयान जी वेस्टर्न लायफस्टायल आसा, जी सेडेंटरी लायफस्टायल आसा, ताका लागून डायबिटीजाचें प्रमाण वाडलां आनी डायबिटीजाचे बरे उपचार जाता आजकाल. सो तांचे लॉन्जेविटी वाडल्या, म्हणजे तेच लोक खूब वर्सां जगतात. ताज्या पासून तांकां हार्टाचे दुयेंस जाता आनी आतां आजकाल आमी पळयलां की हार्टाचे उपचारूय बरे वाडल्या. सो people don't succumb to heart problem. तांकां हार्टा पासून मरण येना. सो दे लिव लॉंगर इनफ टू गेट किडनी प्रॉब्लम. सो हाका लागून किडनीचे दुयेंसाचे प्रमाण हे दिसान दीस वाडत आसा. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर की दर वर्सा तुमचो एक थीम आसता, म्हणजे एक म्हत्वाचो फोकस आसता की हो तो अंदूचो थीम कितें आसा? सो एवरी इयर एक जागतीक किडनी दिवसाक आमी एक थीम दवरता, म्हणजे घोशवाक्य आसा. सो ह्या वर्सा ताजे जे थीम आसा दॅट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज अँड द ओल्डर पीपल. म्हणजे जे आमचे जाणटे लोक आसात तांच्या मदीं किडनी दुयेंस जाता आनी ताज्या बद्दल अवेअरनेस करचे हो मेन हेतू आसा.
सो मेनी टायम्स आमी अशें पळयता की किडनी दुयेंस अफेक्ट्स यंगर पीपल, ते बिकम डायलिसीस डिपेंडंट आनी फूल फॅमिली इज डिस्टर्ब. बरोबर. आनी दॅट इज वाय इट इज लॉट इन टू फोकस. पण वी समटायम्स फॉरगेट टू रियलायज दॅट ओल्डर पीपल आर एट मोर रिस्क. बरोबर. फॉर द सिंपल रिजन दॅट तांकां पळय किडनीचे दुयेंस जावपाचें मेन कारण आसा ते डायबिटीज. एवरी 50% ऑफ पेशंट्स ऑफ किडनी डिजीज आर डायबिटीक. आनी डायबिटीजाचें प्रमाण पळोवंक गेल्यार जाणट्यां मदीं चड आसता. सो ताका लागून जाणट्यांक किडनी दुयेंस जावपाचे चान्सीस खूब हाय आसता. आनी मेनी टायम्स दे डोंट हॅव रिसोर्सीस टू मीट द एक्सपेन्स. म्हणजे ताजेर उपचार करपाक फॅमिली केन्ना केन्ना फाटीं फुडें जाता, तांचे कडेन तितली सोय नासता. सो जाणट्यांक हाडूंक व्हरप सगळो ऑल दीस प्रॉब्लम्स. म्हणून दीस इयर दे हॅव डिसायडेड दॅट वी शूड फोकस ऑन किडनी एंड द ओल्डर पीपल. म्हणजे जशें तुमी सांगलें की डॉक्टर की आता कितें आसा की आता हळूहळू बरे उपचार पद्दती आशिल्ल्यान हे डायबिटीक आशिल्ले लोकूय म्हणजे त्या मनान तांचे आयुष्य मर्यादा वाडटा किंवा हार्टाचे प्रॉब्लेम सुद्दां बरेचशे अंडर म्हणजे मेडिसिनाच्या अंडर कंट्रोलान. डेफिनेटली इन द लास्ट मिन्स इन आमच्या लायफ टायमान एवरेज लायफ एक्सपेक्टन्सी इन इंडिया हॅज इनक्रीज्ड. Means in the previous census they said we live up to 63 average. Now they are already saying people live up to 73. बरोबर. So this 10 years increased life is giving us longer life, but is it giving us healthier life? Correct. That is the problem. म्हणजे आम्ही डेफिनेटली आम्ही चड जगतात, पण डू वी लिव्ह हेल्दी? बरोबर. म्हणजे बेसिकली आमची क्वांटिटी वाढल्या बट वेदर अवर क्वालिटी इज रिटेन्ड ऑर आर वी एट वर्सनिंग? दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान कितें जाला की जाणटे लोक म्हणजे बऱ्याचशा लोकांचे वयोमान वाडल्या कारणान बरेचशे जाणटे लोक आसा आनी जांच्या किडनीची वेगवेगळी दुयेंसां तांकां आसतात. कर्म धर्म संयोगान थोडेशे वखदां म्हारग आसात, तांकां जाय तशें अटेन्शन मेळना. सोशल फॅक्टर्स आसा, खुबशे लोक अशे आपल्या गांवांनी आसात किंवा आपल्या घरा कडेन आसात, तांचे भुरगे भायर आसात ते तांकां पळयनात. आनी अशे वेगवेगळे म्हणजे सामाजीक आर्थीक आनी वेगवेगळे अशे म्हणजे इश्यूज आसात, म्हणजे राजकीय इश्यूज सुद्दां आसात, ना अशें म्हणूं शकना. म्हाका सांग डॉक्टर, जर आमी तशें पळयलें न्ही की गोंयांतले लोक जेन्ना तुमी सांगलें की हांगसरले आमचें राहणीमान हाचे विशीं तुमी सांगलें, म्हाका सांगा डॉक्टर हांगसरलें जे क्लायमॅटीक वेरिएशन आसा म्हणजे वी आर लिटल डिफरंट फ्रॉम अदर स्टेट्स. म्हणजे आमचे हांगसरले म्हणजे ह्युमिडिटी म्हणा किंवा आमचे बाकी गरमी म्हणा किंवा जशें जे तुमी सांगलें की हांगसरले लोक आमचे कामय चड करनात कंपॅरेटिवली. आनी आतां तर हांव अशें म्हणना की इतके स्कीम्स जातात की लोकांक कामाची गरजूय अशें व्हडलेशें दिसना किंवा जाणवना. तातूंत तिसरी आनी एक गजाल की आमकां वचत थंय आमकां एक व्हेकल आसता, प्रत्येक मनशा कडेन स्कूटर सायकल कितें तरी आसता, तो वचत थंय म्हणजे चलपाचें सुद्दां नांव घेना. इज दीस अ कॉन्ट्रिब्युटिंग? डेफिनेटली आमची जी वेस्टर्नायझेशन ऑफ लायफस्टायल आसा इट इज अ बिग प्रॉब्लम. in fact western countries are now moving towards using more of public transport. सायकलीन चलप, भोंवप, सायकल यूज करप, पार्किंगाचेर जास्त फी लावप. आय थिंक दॅट इज नॉट द पॉयंट टुडे. वी शूड बी टॉकिंग अबाउट किडनी. न्हय, सो पळोवंक गेल्यार किडनीचे अशें आसा की कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान गोंयान जे फातराचे दुयेंस आसा ताजें प्रमाण जास्त आसा. वी कम इन वॉट इज कॉल्ड स्टोन बेल्ट. आमच्या राष्ट्रान अशे थोडे एरिया आसा ज्या जाग्यार स्टोनाचे दुयेंस जास्त आसा. सो जॉग्राफिकली पळोवंक गेल्यार गोंयान मेन किडनी प्रॉब्लम लायक दॅट जॉग्राफी रिलेटेड इज स्टोन डिसीज. अदर पिक्युलियर थिंग इज, तुमी सगळेच म्हाका प्रत्येक प्रोग्रामान विचारता की गोंयची जी सदर्न मोस्ट तालुका आसा काणकोणा, त्या जाग्यार हिसपा भायर अशे लोकांक किडनीचे दुयेंस आसा. ताजें एक्झॅक्ट कारण सांगपाक शकना, ताजेर खूब रिसर्च चालू आसा. मे बी सम डे वी वील फायंड द आन्सर. पण एज ऑफ नाव दोज पीपल आर डेफिनेटली अफेक्टेड मोर. तांच्या भितर अगेन एल्डरली पीपल आर अफेक्टेड मोर. तुम्ही राजकीय एक प्रश्न उठयलो ताजेर आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर 2 reasons. One is they were one of the first people to start what is called as this mediclaim for dialysis. Mediclaim पयलीं आशिल्लें, but from 2007 odd तांच्यांनी dialysis पेशंटांक ही मदत जाहीर केल्या. आणि in that they cover almost 13,000-15,000 per month. Dialysis expenses is anywhere between 20,000-25,000 per month. And this what help government is giving. खरेंच खूब गरजेचें आनी खूब महत्वाचें आसा. सेकंड अदर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू रियली कॉंग्रॅच्युलेट गव्हर्मेंट वीच वी समटायम्स डोंट रियलायज. तुमी म्हटलें स्किमी. Schemes many are bad. I am also against many schemes. But one of the schemes, which is this thing given to older people, I think it is called Dayanand social security scheme. I have realized that in this scheme, older people जे आसा, जाणटे लोक आसा, they are able to subsidize their own medicines. Sometimes तेंचे भुरग्यांक परवडना जावं थोडे खरे genuinely neglect करता. आणि ह्या लोकांक ह्या मदतीच्यान आय हॅव सीन ती वखदां घेवं शकता. To tell you a fact, in Kankon I go once a month, and there I have seen many old ladies come and ask, tell me that
it really helps. Yeah, This yeah. scheme helps them to take medicines. So this is one of the real positives for the government. Many times we give them brickbats, but I think they deserve kudos. म्हणजे बेसिकली कितें आसा अश्यो बऱ्योचश्यो स्किम्स स्पेशली जाणट्या खातीर किंवा तांच्या वखदां घेवपा खातीर किंवा जशें तुमी सांगलें मेडिक्लेम हाचो लोकांक खुबसो फायदो जाता आनी इट इज रियली निडेड. म्हणजे म्हणटा की पॉलिटिकल वील इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट की वीच ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ बिग रोल. म्हणजे हातूंतल्यान एक समाजाचे सर्वसामान्य मनशाचे जीवनमान बऱ्या प्रकारचे जाता. इट इज नॉट जस्ट तुम्ही सुरवातीक सांगले इट इज नॉट म्हणजे त्याची लॉंगिटिविटी वाडला म्हणून हाडले अचीव केला अशें न्हय. ताजी क्वॉलिटी लायफूय ताका म्हणजे आपण जगता कित्याक नाजाल्यार आसा आपले दुयेंसांनी अशें त्या रडत मरत जगपा पेक्षा एक वेळ मेल्लो जाल्यार सुटिल्लो अशें म्हणपाक जायना. म्हाका सांगा एक डॉक्टर की तुमी आतां म्हणलें न्ही की अंदूचें वर्स हें जाणट्यांच्या किडनीच्या दुयेंसां खातीर डेडिकेटेड आसा किंवा अशें एक अवेरनेस जावचो असो एक हें आसा मोख आसा टार्गेट आसा. तर वॉट वे इज दीस डिफरंट फ्रॉम द बाबा यंगर जनरेशन किंवा बाकीचे जे ताचे पयलींची स्टेज आसा तांच्या पद्दतीन जर पळयल्यार खंयच्या पद्दतीन ही दुयेंसां वेगळी किंवा तांचें मॅनेजमेंट वेगळें मातशें आमकां विस्कटान. डेफिनेटली पळोवंक गेल्यार जे भुरग्यांक दुयेंस जावपाचें कारण आसता मेनी टायम्स इनहेरिटेड कंडिशन्स सम एबनॉर्मल एनाटॉमी असले कारण आसता. पण जाणट्यांनी तशें नसता. वी कॅन डिस्कस दीस एज जाणटे दादले आनी जाणटी बायलां. जाणटे दादल्यांक मोस्ट ऑफन प्रॉस्टेटाचो त्रास जाल्लो आसता. प्रॉस्टेट ही ग्रंथी सगळ्या दादल्यांक 50च्या वया नंतर वाडपाक सुरवात जाता आनी ती वाडल्या कारणान जे मूत्राशय आसा जे ब्लॅडर आसा ते फूल एम्प्टी जायना. एम्प्टी ना जायना म्हणून तांकां त्रास जाता. तातूंत मूत भरून रावता. ते मूत इन्फेक्ट जाता. इन्फेक्ट जावन ते परत रिफ्लक्स जाता म्हणजे बॅक प्रेशर किडनीचेर येता आनी किडनी फेल जाता. ते जर तांच्यांनी निग्लेक्ट केलें जाल्यार असले पेशंट डायलिसिसाचे पर्यंत सुद्दां पावता. अदर प्रॉब्लम इज जाणटे बायलो. जाणटे बायलांक मोस्ट ऑफन युरीन इन्फेक्शन रिकरंट जाता. ताजें कारण अशें आसता की तांची जी मेन्स्ट्रुअल एज आसा तो पर्यंत तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. नॉर्मल हेल्थ आसता तांचे प्रायवेट भागाची हें लॉस जाता एकदां ती मेन्सीस स्टॉप जाली काय आनी ताच्या पासून रिकरंट इन्फेक्शन जावप सुरवात जाता. मेनी टायम्स तांकां कॅन्सर ऑफ सर्विक्स जाता आनी आजकाल कॅन्सराचें ट्रिटमेंट इतलें बरें जालां दे आर एबल टू लिव लॉंगर. समटायम्स कॅन्सर इज क्युअर्ड पण तो जर थोडो सुद्दां फाटीं उरलो जाल्यार युरेटराक इनवॉल्व जालें न्ही जाल्यार अगेन किडनी इज ऑबस्ट्रक्टेड आनी ते बॅक प्रेशर जावन किडनी फेल जावंक शकता. सो दीस 2-3 इम्पॉर्टंट कॉजीस आर स्लायटली डिफरंट देन यंगर पीपल. Of course, diabetes is still the number one cause, even in older people, in younger people also. So, treatment-wise, पळोवंक गेल्यार it is, तुमी म्हटले, it is, means sometimes people think it is hopeless. It is not hopeless. Older people, if we catch them early, then we can definitely plan and treat them better. Catch early, पळोवंक गेल्यार what do we do? Most important is to diagnose diabetes in time. Anybody who is more than 50 years of age should get an annual checkup done. In that, get minimum fasting blood sugar, sugaraचे प्रमाण, one urine exam, तातून urine protein कितले आसा. These 2 tests if he does, and one third test called as serum creatinine. हे serum creatinine नॉर्मली आमच्या आंगान सगळ्यांचे आसता आनी आमची नॉर्मल किडनी ते भायर उडयता. जाका किडनी फेल जाता ताच्या आंगान ते वाडटा ब्लडान आनी ताज्या पासून आमकां एक लेवल कळटा की अमूक क्रिएटिनिनाक अमूक किडनी चलता. म्हणजे ती किडनीची स्पीड म्हणटा आमी ताका GFR म्हणटा ती कॅल्क्युलेट करून आमकां कळटा. सो ही जर 3 गोष्टी केल्यो म्हणजे फास्टिंग शुगर, क्रिएटिनिन आनी युरीन एक्झाम हे जर मनशान टेस्ट केले जाल्यार ताज्या पासून ताका किडनीचे रिस्क आसा काय ना ते कळटा. ताजे शिवाय वेट मेंटेन करप हे इम्पॉर्टंट आसा. मागीर तशें पळोवंक गेल्यार ह्यो टेस्ट जर म्हणल्यार की वर्सा एकदां व्हडलेशे कॉस्टली न्ही त्यो आनी बेसिकली कॅन बी डन एट एनी प्रॅक्टिकली एनी लॅबोरेटरी म्हणटा तशें बेसीक म्हणजे गव्हर्मेंट जंय साधन सुविधा उपलब्ध आसा थंय खंयच्या हॉस्पिटलान हे करूं येता किंवा PHC सारक्यो आसा किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलो किंवा हॉस्पिसी सारके आसा किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा सगळें फ्री जातात. सो इट इज नॉट अ बिग बर्डन किंवा व्हडलें कितें ताका बाबा इवन दे कॅन गेट इट डन इवन इन प्रायवेट लॅब. पण हातूंतल्यान तुका एक गायडलायन मेळटा किंवा किडनीचे तो स्टेटस कशें आसा. आनी जशें सांगलें तुवें डॉक्टर की प्रोस्टेट सारके जे दुयेंस आसा जाणट्या मनशांक जाता ते जर योग्य वेळार योग्य पद्दतीन हाताळले कारण वेगवेगळी वखदां उपलब्ध आसात आनी चड म्हारग ना परत ती फ्रीली अवेलेबल आसात मेडिकल कॉलेजान सारके आमी ते फ्री दिता ते जर तांच्यांनी घेतले जाल्यार म्हाका दिसता हाचेर बऱ्याच अंश आमी जैत जोडूं शकतले. तुमी सांगले ते मेडिकलान वचपाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचपाचें एक्चुअली वी शूड स्प्रेड द अवेरनस that the most important सगळ्यान जो गरजेचो लिंक आसा हातून इज द जनरल प्रॅक्टीस डॉक्टर. बरोबर. पेशंटाचो जो फॅमिली दोतोर आसा ही इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट इन हेल्थ केअर. ताजे कडेन वचून जर ताणें सिरियसली आपले प्रॉब्लम डिस्कस केले जावं आपल्या किडनीचे स्क्रिनींग करपा जाय अशें सांगलें जाल्यार ही वील बी एबल टू स्क्रीन आउट मॅक्सिमम पेशंट्स.